बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी 2 गायीची सुटका केली। कार्यकर्त्यांनी गाडयेचो पाठलाग करून रावणफोंड हांगा थांबयली आणि 2 जनावरांक सोडयले। गाडी ही काल आमकां इन्फॉर्मेशन येयल्ली, गाडी खेळण्याक खंय तरी येयल्ली आहा, ती कोण तरी थंयच्यान विकता कटिंगाक म्हणून। सो आमी कालच्यान ही गाडयेक रावताले, काल पूण दुसरी गाडी धाडलेली तेणी। थंय लोक आसल्या कारणान, लोकल लोक आसल्या कारणान ते जाग्याचेर जे जाग्यार म्हशी बांदून दवरलेले, आमचे कडेन फोटो बी सगळे आहा, तो व्हरपा पावना, तो रिटर्न जालो थंयच्यान धांव मारली, पळ काडली आनी आयज तरी पूण आमी कशें करून रावले, आमच्या डावट आसले आयज येतलेच म्हणून। आयज ही गाडी आमी थंयच्या आमच्या लोकलाक सांगले, थंयचे शेळडेचे जे आमचे लोकल आहा, आमचे भुरगे आहा, आमचे जे फ्रेंड्स आहा थंय, तांकां सांगून दवरले आयज अमके टायमार गाडी येवपाक शकता, मातशें नजर दवर म्हणून। सो तेंच्यांनी आमकां इन्फॉर्म केलें आनी ते फाटोफाट गाडये फाटल्यान येयले। आमी DSPC ऑफिसर आनी आमचे सगळे बजरंग दलाचे गोरक्षकांनी DSPC ऑफिसराक घेवन ही गाडी रावंड फोंडार धरली गाडी। पळय जाल्यार 2 म्हशी आहा, ताका विचारलो आपण बाणावले व्हरता म्हणटालो। बाणावले व्हर कित्याक व्हरता? कटिंगा म्हणपा लागलो डायरेक्ट। म्हशीच्या पांयान पळय दोनी म्हशींक टॅग ना, गाडयेक ताका परमिशनूय ना, कांय हें काडूं ना, कोणाची आरटीचें परमिशन बाबा अमक्या कडल्यान दुसऱ्या जाग्यार व्हरता म्हणून। गायेच्या पांयांक, दोनी म्हशीच्या पांयांक डॅमेज आहा। थंय मारून हाडल्या, कितें करून हाडल्या खबर ना। सद्या ताका मडगांव टावनान पुलीस स्टेशनार हाडला, मुखाल्ली कारवाई जातली, कंप्लेंट घालता हेजी।